म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दावीद देवान विंचून काडलेलो, माखलेलो, ताच्या काळजा सारको ताणें ताका निवडलेलो. पूण पळयात आयज कितें जाता पळय तें. जेन्ना तो देवाक पयलो वयलो स्थान दिना, देवा बरोबर तो भितरल्यान आपलें जिवीत सारिना, तेन्ना ह्यो ताळण्यो येतात. आनी ताळणीत पडलो की ना, मागीर ही चिंतना आमकां दिशा दाखयता कशे भाशेन आमी वागूंक जाय पळय तें. बरे वाटेन न्हय, एक वाट जी सारकी न्हय पळय ती. आमी सगळें जाणा हें. पूण अशें जालें म्हणटच पळयात कितें कोत्ता पळय तें आमी. आमचें पातक लिपोवन दवरच्याक दुसऱ्यांचो जीव पुऱ्यान काडूंक आमी तयार जाता. आनी खूब फाटी पातक हें आमचें सगळें कोत्ता. आमकां सारकी नाका पुरो करून उडयता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, चिंतना भावना उत्पन्न जाली की ना, रोखडीच ती आमी जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. ती बोगर बोगर येतली, पूण जितले फाटी आमी ती ताचे सोबें दोत्ता, तो मागीर आमकां घोटाय दिता ताचे सारकी. आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारच्याक आनी बरें पळय तें उलोवच्याक, चिंतच्याक आनी करच्याक. पळयात देवाचें उतर तें बी कशें तें वाडटा. कशें वाडटा? आपशींच वाडटा, पूण देव वाडयता. देव ताका फळां दिता. तर आमी जेन्ना देवाच्या उतरा बरोबर रावतल्या, तेन्ना आमी एक मात्र करूंक जाय. जें ताचें उतर आमकां आवडटा तें आमी आपणावंक जाय. मागीर तें आमचें सगळें खिल्लोतलें आनी आमचें जिवीत मागीर देवाक जाय पळय ते प्रमाणें तें आमी जिवंक लागतल्या आनी तो आमचें सगळें फळां दिवंक लागतलो. हे भाशेन घडच्याक आमी कितें करूंक जाय? जशे भाशेन जेजून केलें ते भाशेन आमीय करूंक जाय. तो रातचो सगळो वावर सोंपलो की ना, आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो. रातीक मागीर हे भाशेन तो न्हिदोंक वतालो आनी उठलो की ना, पोत्तून बापा बरोबर वेळ सादतालो. आनी हाका लागून तो कितें म्हणटालो आमकां, हांव उलयतां तें म्हजें न्हय, तें बापाचें. तुमी म्हाका पळयता जाल्यार म्हाका पळयना, तुमी बापाक पळयता. इतलो लागशिलो संबंद तो बापा बरोबर जियेतालो. आनी हें रातचें आनी सकाळचें काम आमचें. आमी हे भाशेन सगळीं जाणां मागण्यांत रातचें आनी सकाळचें आसता, पूण वयल्या वयर पूर्णपणे आमी सारच्याक हांवें तुमकां सांगलां. ताणें आमकां हें कळीत केल्लें, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. आनी हें जाणान आमी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर रिगून रावता आनी सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सोबे रिगून रावता. हे परी तर आमी रावत जाल्यार आमचें जिवीत खरेपणी जशे भाशेन सायबीण मायन जाल्लें ते भाशेन सादतलें. आमी चाकरां सुस्कार भायर सरतना भितर घेतना जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. तूं म्हाका तुजें खेरीतपण जें तुवें म्हाका दिल्लें आसा तें तूं म्हजें सोबें घडोवन हाड. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे भितर भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट ताचें सगळें आतां उफेता. तें सगळें आमी ताच्या नांवान भायर काडया, ताचें दवरया आनी तो आमकां बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूचें सगळें आमी आमचें जिवीत नवसरून ताचे सारकें आमी जिवंक लागतले. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान हें आमचें सगळें घडच्याक आतां आमचें जिवीत ताका भेटोवया. हे भेटोवणी वरवीं आमेन.